राज्यात कांय वाठारांनी पावसान काल आनी आयज गडगड्या सयत हजेरी लायली। लोकांक गरमे पासात थाकाय दिलीच, पूण कांय वाठारांनी पालिकेची तशेंच पंचायतीची कामां अर्दकुटी उरल्यांत। एकाच पावसान लोकांच्या घरांनी तशेंच रस्त्यांचेर उदक सांठोवन उरलें, जाल्यार कांय कडेन बुडलें। पळयात। आज जो पावस झडलो ह्या पावसान सगळे कडेन उदक करून सोडले। इतलेंच न्हय, खूब कडेन जो पावस झडले कडेन आसा आनीक हो झाडला तो पावस बरो पावस जाय आसलो। कित्याक काय म्हणल्यार जर पावस हो जर झडना आसलो जाल्यार ही गरमी आटोक्यांक येनासली। ही गरमी जाताली ती ह्या पावसा खातीरच चड गरमी जाल्ली आनी लोक खुबशे बरना जावन पडले, कोणा लूज मोशन जावपाक लागले, कोणाक आनी कितें जावपाक लागले। अशें करून जायतीशे जोर येवपाचे, थंडी येवपाची हे खूब हे जालें। आज खंय तरी ह्या पावसान रिलीफ दिले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर हो जो पावस झडलो ह्या पावसाचे आतां जी कन्सर्न पंचायत म्युनिसिपालिटी आसा हेणी आतांच हेजें एक इन्स्पेक्शन करपाचें, पळोवपाचें की उदक खंय सांठोवन उरता। आतां तुमी पळयात नावेली हायवेचेर उदक सांठोवन आसा आनीक हें उदक लास्ट खंय वचपाचें। हांगा ड्रेनेजी ज्यो आसा ह्यो फूल जाल्ले कारणान ह्यो उरले कडेन आसा। त्याच बरोबर चिंचोणी जें आसा चिंचोण्याय सेम जाले कडेन आसा। चिंचोण्याय ड्रेनेज भरल्यात आनी उदक जें आसा लोकांक शॉपांनी वचपाक गेले कडेन आसा। पूण खंय तरी ही जी ऑथॉरिटी आसा पंचायत या म्युनिसिपालिटी खंय आसा हेणी मातशें आतां पळोवपाचें, सर्वे करपाची आनी ह्या उदकाक वाट करून दिवची, ताके आतां हो पावस सिग्नल आसा आतांचो, हेजे मुखार जो पावस येतलो हो कितलो येतलो आनी कितलो झडटलो तो सांगूंक जायना। म्हणून येन्नाच ह्या पंचायतींनी ही तयारी करची। आनी हो फोंडेचो पावस वेंचणुके उपरांत कोसळ्ळो, देखून मतदारांक थाकाय मेळ्ळी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, कृष्णा नायक, समृत्या कणगांवकर आनी निखिल जल्मी।